आज आम्ही नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल NGT न्यू दिल्ली तसेच स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सेक्रेटरी आज आम्ही पेटिशन केल्ले आसा की 11 लाख स्क्वेअर मिटरातले जवळजवळ 4 लाख स्क्वेअर मिटरचे जमनीचे डिस्ट्रक्शन जाल्ले हा। सरकारी अधिकारी वयल्यान ते सकयल्या पर्यंत लेवलाचे भ्रष्ट जाल्ले आसात। पंचायतीन आमच्या एक्सपोज जाल्या नंतर पंचायतीन स्वतः पत्रकार परिषद घेऊन सांगले की आम्ही आमकां कित्याकूच परमिशनां दिवना। या सगळ्या फाटभुंयचेर आम्ही आज NGT तसेच स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे पत्र केल्ले आनी तांकां कळयल्ले की 13 ऑगस्टाक थंयच्या गांवच्या लोकांनी साइट इन्स्पेक्शन सुद्धा करून सेक्रेटरीन पंचनामा सुद्धा केल्लो आसा। या सगळ्या फाटभुंयचेर पेपर कटिंग्स लावून NGTन तसे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हाजो सुमोटो दखल घेवचो आज आम्ही पत्र केल्ले आहा रजिस्ट्रार नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनल तसेच गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्यांनी जर काय आम्ही तांकां एक 15 ते 20 दीस टाइम दितात जर ते सुमोटो एक्शन जर घेवचे ना मागीर आमकां कायदेशीर मुखार आनी कारवाई करची पडटली। कारण थंय जी झाडां कापल्यात इट इज रॅम्पंट। तशेंच नवो जो मिनिस्टर जाला फॉरेस्ट मिनिस्टर बार्लेकर ताकाय आम्ही पत्र बरयतले कारण तो एक सिनियर राजकारणी ताका खूबशे नॉलेज आहा आनी ताकाय आमी आतां सायड बाय सायड बरोवन कळयतले। आमकां हेल्थ प्लॅनाचेर आनी एक कॉल आयला की सर्वे नंबर 165/1 ऑफ बोरीम विलेज हांगा हिल कटिंग चालू जाल्ले हा। स्टार्टिंग एक डिस्प्युटेड प्रॉपर्टी आसा ताच्या नंतर फाटल्यान जवळजवळ लाखांनी स्क्वेअर मिटराची कमनाची प्रॉपर्टी हा। आज सकाळी आम्ही साइट इन्स्पेक्शन केल्ले आसा वचून फिजिकली थंय पळय जाल्यार जो रोड एक्सेस आसतना सुद्धा भलत्या वाटेंतल्यान हिल कटिंग करून भितर वचपाक रस्तो केल्लो हा विच इज टोटली इल्लीगल। कारण त्या प्रॉपर्टी क्रॉस करून जर फाटल्यान वतलो तर मोठी कमनाची जमीन आहा। हांगा अशेच तरेन प्लॉट्स करून विकपाक आम्ही दिवचे नात किंवा तो रस्तो कित्याक केला आमकां खबर ना। सो आम्ही मागणी करतात की हांगचे जे इल्लीगल हिल कटिंग जाला हाजेर कारवाई जावची